वन डे सेशन आहा हे वन डे सेशनान एक सिद्ध जाता की प्रमोद सावंताचो सरकार जे कोर इश्यूज आहा ताजेर डिस्कशन अवॉयड करूंक सोदता आनी ताजे खातीर हें एक ट्रंकेटेड सेशन तांणी घडोवन हाडलें. हें ट्रंकेटेड सेशन घडोवन हाडलां टू मीट द कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट. कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट कितें आसा की 6 म्हयन्यांनी सेशन घेवंक जाय फ्रॉम द प्रिवियस वन. ताजे खातीर ताणें तें सेशन घेतलें. सो इट इज अ मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन. इट इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. गोंयच्या लोकांक उत्तरां जाय. गोंयच्या लोकांक स्कॅमां जी जॉब स्कॅम जाला, लँड ग्रॅब स्कॅम जाला, सगळें करप्शन जें वाडलां ताजेर उत्तरां जाय. आनी हे गोंयच्या लोकांचेर एक दीस इज अ क्रुअल जोक ऑन द पीपल ऑफ गोवा. इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड देरफॉर आय थिंक वन हॅज टू प्रोटेस्ट. वन हॅज टू एटलीस्ट शो दॅट यू आर नॉट वीथ दीस ग्रूप. आतां दीस गव्हर्मेंट सगळो सरकारान जितले मंत्री आहा तांचे सगळ्यांचो मिटर चालू आहा आनी हांकां सेशन नाका. व्हडलें सेशन जाल्लें ना. आज जालां कितें हो प्रॉब्लेम कितें हो स्पिकराची चूक ना. हातून चूक आसा सिस्टमाची. सिस्टम कसो करता की गव्हर्नर कन्विन्स द सेशन ऑन द एडवायस ऑफ द कॅबिनेट. कॅबिनेटाक सेशन जाल्लेंच नाका कित्याक कॅबिनेटाक सगळें अंदाजून दिना आनी ताका तांचे प्रश्न विचारलेले नाका. सो आतां करप कितें ताका सोल्युशन कितें. तुमी म्हणटाले फक्त तुमी प्रोटेस्ट करतात. सोल्युशन कितें. सोल्युशन दुसरे कडेन वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ. दॅट वे इन ऑस्ट्रेलिया, इन UK, इन कॅनडा देर इज अ फिक्स्ड कॅलेंडर. वर्साचे पयलींच फिक्स कॅलेंडर आसचें की बाबा हे दिसांनी सेशन आसतलें. हें जर केलें गोंयचे एसेंब्लीन एडॉप्ट केलें जाल्यार म्हाका दिसता दीस वील बी अ प्रोएक्टीव मेजर. सिटींग्स जातलीं आनी कंट्रोल ऑफ द गव्हर्मेंट ओवर द लेजिस्लेचर वील बी. टुडे द गव्हर्मेंट हॅज अ कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेचर विच इज अ बॅड थिंग. आनी देरफॉर वन हॅज टू शो वन्स प्रोटेस्ट अगेन्स्ट सच टायम. हांव आतां वन मॅन पार्टी. म्हजें हांवें तुका सांगलां हांव जें कितें करता ताजे पयलीं हांवें दुसऱ्यांकूय विचारलां की तुमी अशें घालचें. थोड्यांक हांवें फोन केले, थोडे मेळटा फोनार, थोडे फोनार मेळना. जाता तितले भशेन एज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन पूण स्कॅम म्हटल्यार काल बिचोले परतो एक स्कॅम भायर सरलो 2 दीस जाले तेजेर कितें खातीर. दॅट इज वॉट आय एम सेयींग. विचारतलो कोणाक. आयच्या दिसा उलोवंक जायना. आयच्या दिसा फक्त हें चल्लां. सो इट इज अ this thing is basically because government does not want discussion on core issues. सो हे पावटी Running away from discussion. जॉब स्कॅम अजून आसा काय ना. जॉब स्कॅम अजून आसा काय ना. 100% आहा मरे. अशे जॉब जेन्ना दितात पयशांनी विकतात तेन्ना ते रिकवर करतात. तो तालाव सरकाराच्या बॉल्सान वचपाचो तांच्या बॉल्सान वता. हें हांगा मडगांवांय जाल्लें आहा. मडगांवान जें कलेक्शन आशिल्लें फेस्ताचें ते तो मनीस आपूण आपल्या बॉल्सान घेवन जालें. रिकवरी म्हणटा ताका अर्थ आहा. सो आतां ह्या प्रमोद सावंत सरकारान नवें सिस्टम हाडलां की तूं लूट मार तुका धरलो जाल्यार तूं हाडून डेपॉजीट कर. आतां डेपॉजीट कशें करूं येता. 14 लाख जर डेपॉजीट जाता एक राती हा ते खंय तुज्या एकावंटान गेल्ले चॅकान आयले 50,000 वयर तुका एकावंट घेना मरे. सेम एक्सायज डिपार्टमेंटांनी जाता. सगळ्या कडेन तेंच जाता. सो हो ताणें ही हॅज इन्स्टिट्युशनलायज करप्शन. दीस चीफ मिनिस्टर हॅज इन्स्टिट्युशनलायज करप्शन. करप्शन म्हणटा ताका एक सगळो इन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्क दिल्लो आहा. तो हो फ्रेमवर्क की आमी सगळे लूट मार जाले आमकां धरले आमी पयशे परते दिले. सो कांय तुका तुजे गुन्हो दाखल जायना. तूं सुटलो. आणि आयच्यान जी ट्रेन चालू केला कुंभमेळ्यात सर कशें तर ते फातोड ते लंडन म्हणून ते आसलो पळय ते एक्झॅक्ट कितें तो सेम अशें जॉब स्कॅम काय. पळय हांवें फातोर्डाचे लंडन बिंडन म्हणटा मुख्यमंत्र्याचे इरिस्पॉन्सिबल कॉमेंटांक म्हाका उत्तर दिवपाचें ना. आनी चड करून भायर दिवपाचें ना. ताका भितर उलोवन दी आनी म्हाका उलोवंक दिवन दी. हांव ताजें उत्तर सारकें दिता कितें दिवपाचें. कळ्ळें तुका. भायर उलोवन ताजें अर्थ ना. इट इज अ सब्जेक्ट मॅटर ऑफ मॅटर इज ऑल्सो सब जुडिस. सो इट्स नॉट प्रॉपर टू स्पीक आउटसायड. इरिस्पॉन्सिबल टू स्पीक आउटसायड. कित्याक म्हणप हे आतां ते म्हणप ताणें हिज चॉयस. मुख्यमंत्र्याक खंयच्या लेवलाचेर वचून कितें उलोवप तें ताका एक हें आसपाक जाय. तें जर ताका ना जाल्यार तें ताणें उलोवप. पूण ताजी खूब आहा. ताका सादें सांग. सपोज ही इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम डिस्कशन ऑन कोर इश्यूज. वाय इज ही नॉट होल्डिंग अ प्रॉपर सेशन. घे म्हूण सांग मरे सेशन.
सारकें बिंदास बरें सेशन घे, डिस्कशन जावं दी. कोणाची स्कॅमां आसूं दी, आमची आसूं ताची आसूं सगळ्यांचे डिस्कशन बजट सेशनाचे एक्सक्यूज लिपता कित्याक, धांवता कित्याक. बजट सेशनाचे एक्सक्यूज दितले. अरे बजेट सेशनाचे हांव 13 वर्सां आमदार आहा. 13 वर्सांनी फक्त मनोहर पर्रीकार जेन्ना आशिल्लो तेन्ना हें 1 डे सेशन जाल्लें. जेन्ना आमी वचून फ्रॉम द रुलींग बेंचीस हांवें वचून ऑपोजिशनाचे मेजर लिडरा कडेन रिक्वेस्ट केली की बाबा तुमचे कडेन हांव मागतां की बाबा ताका टर्मिनल डिजीज आहा आनी ताजे खातीर तुमी तें करून दिवचें म्हणून. हें तांणी तांचें काळीज व्हडलें आशिल्लें तांणी अलाव केलें. आज कोण दुयेंत जाला, आज कोणाक हें दुयेंस आहा आनी आज कित्याक हें सेशन एक दिसाचें घेवपाचें. आनी तुका हांव इतिहास सांगता, जंय सेशन एक दिसाचें घेतलां ताजे मागीर मुख्यमंत्र्याक बदल्ला कित्याक तांकां परमिशन मेळना वयल्यान सेशन घेवपाक व्हडलें. कित्याक दे आर अफ्रेड दॅट दे विल बी एक्सपोज्ड. दत्ता, stop करा.